वर्साचो सदोखाळ 15वें सातोळे बुधवार. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हटलें, बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणकारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलोय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केलोय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. पळय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना बगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशांक पूत आपले कुशीन बाप दाखयता तोच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव आयच्या दिसा आमी पळयता जेजू बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या दोनयाक दिन वाचता. कित्याक शाण्यांक आनी जाणकारांक ज्यो वस्तू लिपोवन दवरल्यो त्यो सुपुल्ल्यांक ताणें उक्त्यो केल्यो. प्रितीच्या भावा भयणांनो, जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत पळयता, आमच्या समाजान पळयता, जे जाणकार आसतात, शाणे आसतात, फुडें तांकां जायते गिन्यान आसत, पूण देवाच्या राज्या विशीं जायते फावटी ते उणे पडटात. पूण जे सादे मनीस, तांकां देव सगळें ठावें करता, सर्गी राज्याच्यो म्हायती व खबर तो तांकां दिता. पवित्र पुस्तका वरवीं ते सगळें करूंक पावतात. पवित्र आत्म्या वरवीं ती जाणवाय तांकां मेळटा आनी देखूनच जेजू त्या मनशा पासत दिन वाचता आनी फुडें म्हणटा, सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. खरेंच देवा बापान जेजूच्या हातान सगळी पदवी दिल्ली आसा. ताकाच लागून जेजू जायती विस्मितां करता, पिडेवंतांक बरी करता. आयच्या दिसा आमचें जिवीत एक सादें देवाक मानता तसलें जिवीत जावच्याक मागुया आनी जेजूचेर पदवेचेर पातळून आमचें जिवीत ताका समर्पूंक दिवया. आमेन.